एक म्हणजे सध्या सोशल मिडियामुळे गुरवारपण भुरगे म्हळ्यार एक इव्हेंट जाला आनी प्री वेडिंग शूट पोस्ट वेडिंग शूट जालें आतां आनीकूय आतां कितें इव्हेंट आतां तो 5व्या म्हयन्या फुलां सगळ्यांनी हिरव्यो साडयो न्हेसून मागीर प्री डिलिव्हरी एक शूट आसता मागीर आतां तर दुसरें इवन ड्युरींग डिलिव्हरी पीपल वॉन्ट टू टेक अ शूट सो द होल कॉन्सन्ट्रेशन इज ऑन शूटिंग तर त्याच्यामुळे भुरगे आपूण आतां एक आई जावपाचें आसा आपल्यार एक रिस्पॉन्सिबिलिटी येवपाची आसा एंड इट इज क्वायट अ डिफिकल्ट फेस इस्पेशली वेन हेल्पिंग हँड्स आर डिक्रिजींग आतां घरान हेल्प करपाक तितले मदतीचे लोक आसना आनी अशा वेळार मानसीक तयारी बरी करून जाल्ली नासता यू आर थिंकींग की इट्स गोइंग टू बी अ व्हेरी इजी फेज कारण तुमी सेलिब्रिटीज पळयता ही सेलिब्रिटी ती सेलिब्रिटी प्रेग्नंट मागीर डिलिव्हरी जावन तांचे बरे हासरे फोटो पळयता आनी त्यामुळे तुमकां दिसता की एवरीथींग इज फायन बट इट इज नॉट इट्स अ प्रिटी सिरियस फेज इन लायफ आनी त्या वेळार आवयन त्या भुरग्याक आनी फॅमिलीन सुद्दां त्या भुरग्या खातीर टायम दिवपाक जाय त्या वेळार वचून पेशंटाक डिस्टर्ब करपी जे विजिटर्स आसता दॅट इज वन बीग हिंड्रन्स इन द मदर एंड बेबी बॉन्डिंग सोशल मिडिया इज एनादर हिंड्रन्स तिसरें म्हणजे बिकॉज ऑफ हॉर्मोनल इश्यूज मातशे पोस्टपार्टम ब्लूज म्हणून आसता ऑलमोस्ट 70% ऑफ द लेडीज आर सफरींग फ्रॉम दॅट इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट यू नो दॅट यू आर वल्नरेबल आनी तुज्या बाबतीन हें जावं शकता आनी तुका जर तें जाता जाल्यार तुवें तें दुसऱ्याक सांगपाक जाय आमचें कितें आतां आमचें तर मातृत्व म्हणजे एक तो मुकूट जर तुज्या तकलेर बसयलो काय ना की दॅट इज सामकें भव्य दिव्य कितें तरी सो यू कांट इवन टेल की इट इज हर्टींग यू ते सांगल्यार तूं बरी आवय न्ही अशें खंय तरी लोकांचे आपणाक कमेंट्स मेळटले म्हणून ती आवय सांगपाक वचना आनी ताज्या नंतर म्हणजे ही कंडिशन म्हणजे जी बारीक पोस्ट नेटल ब्लूज आसता ती मातशी सायकोसीस पर्यंत सुद्दां वचूं शकता सो स्वता पेशंटान हाज्या बद्दल मातशें जागरूक आसप ताच्या फॅमिलीन ते जागरूक आसप एंड मोर दॅन मेकींग इट एन इव्हेंट सी दॅट यू पास थ्रू दॅट फेज नायसली यू हॅव अ बेटर बॉन्डिंग वीथ बेबी ब्रेस्ट फिडिंगाचेर चड लक्ष दिवप is more important than putting posts on social media.